हांव मनशाकडे पळयता आसतना तांच्या कामाकडे पळयता, पण एखाद्या वेळार जर म्हाका जाती बिती खबर आसना, म्हाका अजुनूय कळना अनेकदां आडनांवा वयल्यान जाती हे, कारण हांवें ताजो केन्ना विचार करूंक ना. हांवें सगळ्याच कडेन नजर तितलीच बऱ्या दृश्टीन पळयल्ली आसा. आनी एखाद्या मनशान एकदम वायट कितें तरी काम केलें तें सोडून सगळे म्हजे मनीस म्हाका मतदान सुद्दां न केलें तरी सुद्दां हांव अनेक लोकांक मदत केल्ली आसा. त्यामुळे म्हजे कडेन केन्ना डिफरन्शिएशन जावचें ना. पण हांव एक गोश्ट सांगता, चुकीची समजूत लोकां भितर पसराव नाका. हांव अनेक रिजर्व हातूंच्यान आयिल्ले ऑफिसर हे पळयता, कारण आतां रिजर्वेशन आसल्यामुळे आनी ST कम्युनिटीक जो कितें दिलो दर्जो तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दिलो. म्हाका अशें लक्षान आयलें की अनेक जाण जनरल कॅटेगरीच्यानूय पास जातात. दॅट इंडिकेट्स दॅट इंटलेक्च्युअल जे आसा, अक्कल जी आसा किंवा कामाची एक हें आसा शिकपाची, ती कोणा एका जातीक एका हाका मर्यादीत ना, ती सगळ्या कडेन इक्वल आसा. प्रयत्न करीत जाल्यार मेळटा. आमचें काम ते प्रयत्न करपाक संदी उपलब्ध करून दिवप, ती आमी करून दितले. हाज्या बद्दल कसलेच दुबाव बाळगू नाका. एक मात्र हांव गजाल सांगूंक सोदतां, बाबासाहेबाचो जेन्ना आमी पुतळ्याक हार घालो, आमकां एक वायट संवय आहा, म्हणजे आमी म्हणजे सगळ्या समाजाकूच संवय आसा. आमी एखाद्या मनशाक देवत्वाचें रूप हाडटा, तांकां देवत्वाचें रूप हाडूंक जायच. भक्ती आसूंक जाय, बट भक्ती ही तांच्या वेगवेगळ्या गुणाचेर आसूंक जाय. तांकां देव करून पुजा करप हाजेर आसूंक जायना. बाबासाहेब आंबेडकरा खातीरच आज आमी ह्या व्यासपीठार पावले, आमदार जाले, मंत्री जाले. हे आमी विसरूच शकनात, कारण ही घटना केली बाबासाहेब आंबेडकरान म्हणून आमकां हें स्थान मेळ्ळें. बाबासाहेब आंबेडकरान खूब त्याग केलो आपलो, की समाज एकठांय करपाचो, सगळ्या समाजाच्या लोकांक एकठांय करपाचो. कारण जातीयवादी खूब आसलेले, ते नश्ट करून सगळो समाज एक करपाक तेणें भरपूर त्याग केलो. आनी तें फुडें व्हरप हे आजच्या गव्हर्मेंटाचे, आजच्या प्रायम मिनिस्टराचें कर्तव्य आसा. आमी सगळ्यांनी जर बाबासाहेबांचे विचार ह्या फुडल्या जनरेशनाच्या पर्यंत दवरप हाची अत्यंत गरज आसा. तांचे विचार हे आमी एकदां खंय तरी लुप्त जावपाक जायना. तांचे विचार हे आमच्या नेक्स्ट जनरेशन, आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावप, त्या खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे पडटले. आनी हे प्रयत्न आमीच करपाक जाय, कारण मुळात एकदां आमी पळयता की हे जर आमी फुडें व्हेले नासत जाल्यार ते भुरग्यांच्या पर्यंत पावचे ना. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी हे फुडें व्हरचें हें हांव मागतां. आनी मुद्दामून बाबासाहेबांनी सांगितलेले, शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा, हे त्यांचे वाक्य, हे त्यांचो विचार खूप महत्वाचो आसा. आमी कितल्या जाणांक घेवन फुडें वयता, आमी कितले जाण तांचे विचार आसात किंवा तेंचेर असलेलो अन्याय घेवन तो समाजाच्या समोर मांडटा, हाजी अत्यंत विचार करपाची गरज आसा.